Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. म्हापसा हांगासर सकाळी 5:30 अशी एक गजाल घडली की गन फायरिंग जाले आणि जेम्स डिसोजा हाका पुलिसांनी अटक केल्या, तशेंच त्याच्या बरोबर आनीक 2 जाण आसले तांकांय बीन अटक केल्या। पुलिसांच्या म्हायती प्रमाणे कोणाक काय लुकसाण जाल्ल्याची अजून तरी काय म्हायती ना। पुलीस तेचेर फुडलो तपास चालू आसा। म्हापशा फातोडेर गोळीबार, म्हापशेच्या सिंडिकेट बँकेकडे ही गजाल। पोलिसांनी प्रकरणात जेम्स डिसोजा आणि 3 जाणांक ताब्यात घेतला। सुवाती वयल्यान लायव्ह बुलेट आणि खाली शेलूय मेळ्ळा। कसलेच लुकसाण वा कोणूच जखमी जाल्ल्याची म्हायती ना। प्रकरण पुलिसां मेरेन पावला, मात जेम्साचेर फुडें ताब्यात घेवप सोडून फुडली कसलीच हालचाल दिसना। स्टुडंटा खातीर नवसरात सलगांवकर।